मोगाळ बाबडीनो आमचे कोंकणी भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, जो कोण उठ्ठा तो बुडटा. ल्हानवीक मनीस सगल्यांक आवडटा, पूण गोरवान भरलेलो मनीस कोणाकूच आवडना. आमी म्हणटा देवाक आनी गोरवाक पडना. आयचो विशय ल्हानविकायेन जिवी जीवन सुर्गीचे राज आपणावंक आमकां आपयता. एक ल्हानवीक मनीस कितें करता काय? एक ल्हानवीक मनीस आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालता आनी म्हणटा तूं म्हाका जाय ते भाशेन चलय. पूण एक गोरवान भरलेलो मनीस म्हणटा आपूण आपणाक देव समेस्तांक, आय मी एंड माय सेल्फ. म्हाका आनी दुसऱ्याची गरज ना, म्हाका आनी देवाची गरज ना, म्हजे लागीं सगलें आसा. आनी हाका लागून गोरवान भरलेलो मनीस म्हणटा आय एम सेल्फ सफिशंट. आमी आमकांच विचार करुया, आमी ल्हानविकायेन जिवीत जियेता वा आमी गोरवान भरलेलीं आसाव गाय? आमी आमचेच उलयता गाय, आमी आमकांच वयर काडटा गाय? पवित्र पुस्तकान आमकां जायत्यो देखी मेळटात जे ल्हानविकायेन आपलें जिवीत जियेले. मोइजेस आसा, मोइजेसान ल्हानविकायेन देवाच्या उतराक होय म्हणलें. भाग्योन पावलो आसा, जो पयलीं क्रिस्तांवाक पिडापीट जालो, पूण जेन्ना ताका जेजू मेळटा ल्हानविकायेन भरून आपलें जिवीत जियेता. जेजू क्रिस्त आसा, देव जावन मनीस जालो, चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी ताणें सगल्यांची सेवा केली. ल्हानविकायेन ताणें आपलो वावर केलो. आनी आयच्या शिव वर्तमानान जुआंव बातिस्त आमकां ल्हानविकायेची खुणा. मोगाळ बाबडीनो, भारताचो एक जाणार मनीस स्वामी विवेकानंदा एका दिसाक एक व्हडलें जेवण करता. आनी ह्या व्हडल्या जेवणांत व्हडल्या व्हडल्या मनशांक, जाणार मनशांक आपयता. आनी जेन्ना हो लोक सगलो आयल्या उपरांत तोकूय तांकां जेवण वाडूंक लागता. हें पळोवनकूय ताचे चाकर ताका म्हणटात तूं आमचो धनी, हो तुजो वावर न्हय, हो आमचो वावर, आमच्या चाकरांचो वावर. आनी तेन्नाकूय स्वामी विवेकानंद अशें म्हणटा, तुमकां संवसाराच्या व्हडल्या गुरूची खबर ना, जेजू क्रिस्ताची खबर ना तुमकां? कशे भाशेन तो मेजा वेलो उठलो, ताणें शिसाचे पांय धुले आनी ते पुसले. ते मारिया मागदलेन पर्यान आपल्या दुकानी जेजूचे पांय धुले आनी केंसांनी पांय पुसले. आनी तो मुखार म्हणटा, जर तर जेजू क्रिस्त हांगासर आसलो जाल्यार म्हज्या रोगतान हांव ताचे पांय धुतालो आसलो. मोगाळ बाबडीनो, एक व्हडलो मनीस ल्हानविकायेचें जिवीत जियेता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरूय जेन्ना तरणाटो आसलो, व्हडपण जोडूंक सोदतालो, ताका नामना जाय आसली, ताका पदवी जाय आसली. आनी ताका लागून पारिसाक तो शिकपाक गेलो, एक व्हडलो प्रोफेसर जावपाक. पूण जेन्ना ताका इनास जे लॉयला मेळटा आनी ही उतरां पोत्तून पोत्तून म्हणटा आख्खो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार कसलो आदाव, कसलो फायदो, तेन्ना ताचें जिवीत बदलता. जो व्हडपण जोडूंक सोदतालो जेजू पासत ल्हानवीक जाता, ल्हानविकायेंतल्यान आपलें जिवीत जियेता. गोंया येता, जायते गांवांनी भोंवून देवाचें राज परगट करता, दोतोन शिकयता, भावात विस्तारता. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमानात जेजू म्हणटा सगल्यांक जल्मल्ल्या अस्तऱ्या भितर जुआंव बातिस्त अदीक व्हरतो. जुआंव बातिस्तान कितें केलें काय? जुआंव बातिस्तान जेजूची वाट तयार केली. तो म्हणटालो तो व्हड जावंक जाय, आपूण ल्हान जावंक जाय. ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हज्यान फावो ना. तो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा. तो ताणें आपणाक न्हय पूण जेजूक बोट दाखयलो, जेजूक ताणें वयर काडली आनी जेजूची वाट ताणें तयार केली. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी म्हणटा देवान इस्रायल परजेक विचून काडली, ताचो मोग केलो, तांकां जेवण दिलें, तांकां उदक दिलें, तांकां साळवार केली. पूण इस्रायल परजा पोत्तून पोत्तून पातो करता, देवाशी पयस वेता.
पूण देव तांकां परतून लागीं हाडटा आनी म्हणटा हांवें तुमकां विसरून काडल्यांत म्हज्या उतरां परमणे तुमचें जिवीत जियेयात. मोगाळ बाबडीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां कितें शिकयता काय पयले सुवातेर गोरव पयस करून मिजास पयस करून ल्हानविकायेचें आमी आमचें जिवीत जिवया. दुसरे सुवातेर जे भाशेन फ्रांसीस शावेरान देवाचें राज पुरगोड केलें आमच्या उतरां कुन्यांतल्यान जेजूक पुरगोटूंक जेजूक गोवाय दिवंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी सगलीं भावार्थी मनशां आमकां भावार्थ आसा आनी आमी म्हणटा आमचो भावार्थ आयचो कालचो न्हय पूण फ्रांसीस शावेराचो होच भावार्थ तिरगोड कर म्हूण ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया.